परत परत ते व्हिडिओ व्हायरल करता की जो हिस्ट्री भितर इन्वॉल्व आसा ताचे बीजेपी कडेन लिंक आसा म्हणून अजूनही ते व्हिडिओ व्हायरल करत असता जेन्ना जेन्ना तुमी ह्यो गजाली उलयता तेन्ना. एक गोष्ट कशी आसता आमी पब्लीक फिगर्स त्यामुळे 500 लोकां भितर 1000 लोकां भितर वावरत येयल्ले आसा आनी दुसरें म्हणल्यार म्हणजे सामकें प्रांजळ मत आसा ह्या कामाक वावरता वावरता आमकां केन्ना जेवपाक सुद्दां वेळ मेळना. माननीय मुख्यमंत्री परिस्थिती आमचे पेक्षा डबल आसा तर काणकोण धरून ते पेडणे आनी पेडणे धरून ते तुमच्या मोल्या हे सगळे कवर करतात म्हणून तेणी फक्त एकच उद्देश आहा समाजाचो उद्धार जावचो आनी त्यामुळे अशा प्रकारच्या गोष्टींत लक्ष घालपाक म्हणजे हे कर आनी तें करा म्हणपाक कोणाक नासता आनी हे हिस्ट्री जे आसा पळय एखादी समजा फाल्यां म्हज्या मिटिंगेक 500-1000च्या मिटिंगेक कोणी एखादी येवन गेलो ताका कशें आसतलें मदीं एक दोन हांगा जाल्लें मडगांव खंय तरी एक कोणाचो बर्थडे आसलो आनी त्या बर्थडे कोण तरी येवन गेलो हे अनइन्वायटेड गेस्ट आसता आनी लक्षांत घेयात ह्या लोकांची मनोवृत्ती चड अशी आसता की खंय तरी भोंवन भोंवन लागीं लागीं दाखोवपाचें काँग्रेसाक काँग्रेसी लागीं दाखोवपाचें बीजेपी लागीं दाखोवपाचें तांची मानसिकता तशी आसता बिकॉज दे वॉन्ट टू पोज आउट देमसेल्व्स कळ्ळें ना.